सिल्विया प्लाथ म्हळेली एक इंग्लिश कवयित्री. तिगेले मिरर म्हळेल्या एक कवितेंतू एक मध्यप्रायेचे भायल मनशाल्या मानसिक एक गोंदल आणि एक संकट भारी चंद करून ती चित्रण करता. ती भायल मनिशी कन्नडी एदूर येवन राबता. तिगेल प्रतिबिंब पळयता. सूक्ष्म जावन पळयतना तिगेल तोंडार आशिल्ल्या मिरी आनी कला तिका दिसता. बेजार करून ती वापस वता. हेडदूस वापस येता आनी पळयता कसले बदलावण आसवे तोंडांतू म्हणून. ना, हे कन्नडी कशें म्हळ्यार प्रतिबिंब कशें असकी तशी दाखयता. मस्त प्रामाणीक सत्य आशिल्ल्या तशी दाखयता. जाल्यार त्या भायल मनशेक ते अर्गुसून घेवच्याक चिके कश्ट जाता. प्रति दिवस ती येवन पळयता कसले बदलावण आसव्या म्हणून. ना, दीस वता तोंडाची मिरी चढता वता. तिका मस्त संकट जाता. मेगेल सौंदर्य वत्तच नव्या, म्हाका प्राय जातच नव्या म्हूण सांगून. प्रत्येक मनशाल्या एक कालघट्टांतू असल एक संदर्भ येवनू येता. केलव जनाक पुणी एक बेजार जावचे साध्यत आस. हे कसला जाता म्हळ्यार आमगेल्या देहाक प्राय जाल्यार आमगेल्या मन यंग आसता. सकट जनाक नमस्कारू. हांव सुमती गजानन पैतोंचे विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आस. केलो जनान खुशाल एक निमगुचा आस. मस्त वर्स वांचुका जाल्यार यंग आसका म्हूण सांगून. हे एजिंग म्हळेल्या स्टॉप करूंक आमकां जायना. प्रति एक आमगेल्या बर्थडे आमकां उडगास करता. हो हे एक वर्स तूं व्हड जाल्लो एके व्हड जाल्ली म्हूण सांगून. जाल्यार आमगेल सगळेक जिवनांतू हे एक सौंदर्य प्रज्ञे म्हळ्यार एक चंदाये विशय आमकां मनांतू तत्तावळी चिकेची एक खोंबला मणकेचे एक आलोचना येत आसता. प्रत्येकलांकय एक चंद दिसका म्हणून आश आसचे सहज. तस जावन हे मनाक कसला कशी किरकिर जाता. इता म्हळ्यार आम्ही आमगेल बाह्य सौंदर्याक चड प्रामुख्यते दित आसंती. हे बाह्य सौंदर्य कसल्या, हाजी डेफिनेशन कसल्या, हाजी मानदंड, हाजी क्रायटेरिया कसल्या म्हणून चिके पळोया. उदाहरणेक फुडली सिनेमांनी पळयतना हिरो आनी हिरोईन कशी आशिल्ली ती थोर जावन प्लंपी जावन गुंड आसता आशिल्ली ती. तेदना त्याची एक चंदाय. आत्त कशें आस, आत्त चल्ल्यांक जिम बॉडी आसका, चिलयांक झिरो फिगर आसका. हे आत्त सौंदर्याचे क्रायटेरिया. तदनाचे एक फॅशन विंगड, आत्ताचे एक फॅशन विंगड. सो खंयची सम्म म्हणून आमकां जातवे. तशीची फुडें कन्नडक घालची म्हळ्यार एक अपराधुशी. तसल्या चिलयांक हरडीक जावची कश्ट दृष्टिदोश आसा म्हणून. जाल्यार आत्त टीनेज चेडूं वरकेन तांकां कन्नडक म्हळ्यार एक फॅशन कन्नड घालका म्हणून पुरा जने आश पावतान ती. तशीची पुरा जनाक उडगास आसच्या पुरो फेर अँड लवली एडवर्टिजमेंट. ह्या एडवर्टिजमेंटांतू काळ आशिल्ल्यान गोर जाता हेक क्रीम घाला रे म्हूण सांगता आशिल्ली ती. हांतू दोन विशय आसा. एक, फेर अँड लवली क्रीम घालेल्या प्रत्येकल्यान आतां आमगेल्या समाजांत कोणी काळ जन आसना आशिल्ली ती. दोनीच कसा म्हण सांगल्यार इनडायरेक्ट जावन आम्ही समाजाक कसल मेसेज दिता आसंती. गोरी आसचे मात्र चंद, काळी आसचे चंद न्हय. सो काळ आशिल्ल्यान पुरा गोरी जावका म्हणले निमित्त हे काळी जनाल्या मनस्थिती कशी आसच्या पुरो आमी आलोचन केला वे. सो हे चंदाई म्हळ्यार एक डेफिनेशन आम्ही दिलेल्या आमकां कशी जावका तशी आमी ट्विस्ट करता आसंती. आमगेल्या एक कॉलेजांतू एक पटी एक चिल्ली. हांव तिका पळयता आसतना ती कोणालेय वट्टू बेरवना. एकली आसता. तिगेल काम जाल्लें ती जाल्लें. तिगेल शिकची जाल्लें बरोच जाल्लें कडेन एग्जाम लायक मार्क काडटा आशिल्ली. म्हाका पळयता दिसलें हे चिल्ली कसला कशें आसा, कोणाले वट्टू कसला बेरवना म्हणून. एक दीस ती कापून निमगेल्या. तूं इताक कोणाले वट्टू मिंगल जायना. ती चिल्ली म्हणाली मेगेल स्वभाव तशी म्हूण सांगून. जाल्यार म्हाका दिशिल्ले प्रकार तिगेल स्वभाव तशी न्हय. तिका आश आसा विंगड जनांक बेरोवच्याक जाल्यार तिका जातना म्हूण म्हाका दिसलें. ताका हांव वापस घुंडान आनी पुरा तिगेले उलयतना ती म्हणाली
हांव मस्तू काळेस म्हाका घरकड पुरा काळी काळी म्हण सांगून म्हाका एक नमना संकोच जाता विंगड जनाल वट्टू बेरवूच्याक ताका हांव मेजितलाक आसचें म्हाका तांतू खूश मेळटा म्हणून. आनी एक चल्लो गुड्डो म्हूण सांगून तो एक नमनाचे डिप्रेशना गेला. सो ह्या इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स ह्या डिप्रेशन हे पुरा आम्मीची आमगेल चेडूवांक एके आमगेले समाज आशिल्ले जनाक हाडयता आसती म्हणून आमकां दिसता. हांव म्हगेल स्टुडंट्सांक केन्नाय सांगचें आस सौंदर्य म्हळ्यार हें बाह्य सौंदर्य मात्र न्हय. आमगेलें एक व्यक्तित्व आमी कशी निर्माण करता ती तें आमगेल सौंदर्य. आमी कशें आसका आमगेल भितर चांग गूण कशी रूढी करून घेवका एके आमगेल्या एक भितर आशिल्लें सामर्थ्य आमी तें साधन जावन कशी परिवर्तन करूं येता. आमगेल उलोवच रिती आमगेल गूण हांतू आमगेलें सौंदर्य दिसका. तस जावन भायर कशें आसा हें पुरा देवान दिलेलें काळे गोरे दीग गुड्डे सपूर थोर हे पुरा आमी स्वल्प स्वल्प आमकां जावका जाल्यार तशी बदलावण करून घेवं येता जाल्यार देवान दिलेलें रूप पुर्ती बदल करचें जायना. जाल्यार आमगेल व्यक्तित्व निर्माण करचे कडेन आमी ध्यान दिवया म्हूण हांव केन्नाय म्हगेल स्टुडंट्सांक सांगचें आसता. हें सौंदर्य म्हळ्यार प्रत्येक प्रायेक ताजे जाल्लेलें एक सौंदर्य आसता. उदाहरणेक एक जल्लेल चेरडा पळयतना आमकां मनाक खुशी जाता अयो कितली चंद आसा बा हें चेरडो म्हणून. तशीच प्रायमरी स्कुला चेरडूवां पळयतना त्या चेरडूवान युनिफॉर्म घालून स्कुला वतना मनाक एक कितली खूश जाता कितली चंद चंद चेरडूवां बा म्हणून सांगून. तशीच टीनेज चेरडूवां पळयतना बण्ण बण्णाचे अवंगल घालून वतना बण्ण बण्णा फूल पळयला म्हणके आमकां दिसता. तशीच एडल्ट्स म्हणटा ती चिके प्रायर येताना तांगेले जॉब करचे तांगेले हरडीक जावचे त्या एक मनशाल स्टेज चेल्लो आस पुरो चिल्ले आसचे पुरो कसो चंद ते तांकां पळोवच्याक तांकां तांगेले जाल्यार एक चंदाय आसता. तशीच एक 40 वर्स दांटवतरी एक मेच्युरिटी एक मेच्युअर सौंदर्य म्हूण सांगेत त्यावेळी पळोवच्याक कितले चंद. 50 वर्स दांटवतरी चिके एक जिवनांतू तृप्ती जालेलें एक सौंदर्य सामान्य जावन पुरा जबाबदारी कैद जाता येता सो एक मनाक एक संतोष आसता. तशीच त्या सौंदर्य पळोवच्याक कितले चंद. आनी 60 वर्स जातना एक रिटायर्ड लायफ एक साधन केल्लेलें म्हाक्षी पळयतना एक धन्य भावने सार्थक भावने अयो म्हगेल कितली जबाबदार हांव केला कितली चांग काम केला म्हूण सांगून ह्या रिटायर्ड लायफाक एक मनशाक दिसला रे त्याच एक सौंदर्य. रिटायर्ड म्हूण सांगला रे टायर्ड म्हूण न्हय. रिटायर्ड जातरी आनीकय ताणें चड रितीर तागेलें काम करूं येता. आमकां कसल इश्ट आसा आमगेल कसल हॉबीज आसा ते पुरो आमी रिटायर्ड जातर वरकेन करूं येता संतोष जावन आसच्याक साध्य आसा. तस जावन आमी केन्नाय आमकां एक यंग दवरून घेवच्याक साध्य आसा. आनी हें एजींग म्हूण सांगेल पळय बेजार जाता केलो जनाक सौंदर्य वतस प्राय जातस तोंडार मीर येतस म्हूण सांगून आमगेले एबिलिटीज वरकेन उणी जाता. जाल्यार आमगेल्या तोंडाचे प्रत्येक रिंकल प्रत्येक स्पॉट हें कश्ट पावन आमी संपादन केलेलें. इता म्हळ्यार आमगेल सगळे जीवन आमी आमगेल्या चेडूवां खातीर आमगेल कुटुंबे खातीर ह्या समाजा खातीर दिल्लेलें आसा. सो ते पुराय एक सार्थक जिवनाचे एक प्रूफ म्हूण सांगेत आमगेल तोंडार आसचे एक रिंकल. तस जावन त्या विशयांतू आमी मस्तू आलोचन करनाशी मुखार कसलें म्हण सांगेलें म्हळ्यार प्रत्येक स्टेजार ह्या एक चिंत येता. जाल्यार बाह्य सौंदर्य मस्त मुख्य न्हय आंतरीक सौंदर्य चड मुख्य म्हळ्यार एक विचार घेवन आमी मुखार गेल्यार ताजे निमित्त आमगेल आरोग्य वरकेन चांग आसता. आमगेले आलोचन कशें आसता म्हळ्यार केदनय आमगेलें मन आमी यंग दवरून घेवका. ताजे वट्टू आमगेल एक प्रेझेंटेबल ड्रेसींग म्हळ्यार ब्रँडेड अवंगलें एक कॉस्टली अवंगलें म्हूण न्हय एक डिसेंट एक डिग्निफायड एक ड्रेसींग आमगेल आसता. तशीच तोंडार एक स्मायल हें स्मायल म्हळ्यार एक मॅजीक. इताक म्हळ्यार एक उदाहरण सांगता. आमकां केन्नाय जेवो एक बेजारू जाल्यार एक मूड ना अशी आसतना आमकां कसो दिसता कोणा लागीं उलोवच नाका बा न्हू थंय कडेन वचून न्हिदोया म्हूण दिसता. तसल टायमार कसो करका
तोंडार एक स्माईल हाडका. स्माईल हाडटाना एक बदलावण जाता आमगेल भितरी. म्हण सांगला रे आमगेल ब्रेनाक त्या एक मेसेज पेटयता, हो ही कुशेर आसा, एके हो कुशेर आसा म्हूण सांगून इमिडिएटली हे ब्रेन कसं करता, हॅपी हार्मोन्स म्हणून आमगेल भितर रिलीज करता. आमगेल भितर एक लवलवीक येता. कुडले उठोन सीधा भायर वचेता आमी आनी एक वॉक करूं येता. फ्रेश वार घेवची की, सुर्याल एक किरण घेवची की केल्ला रे आमगेले देहा भितरी एक नमने उत्साह येता. सो हे स्माईल म्हळ्यार एक आमगेल जिवनांतू एक मॅजिकल. हे आमी कितले चंद ड्रेस घालून घेवन, कितले भांगर घालून घेवन तोंडार एक स्माईल ना म्हणजे जाल्यार त्या पुरा वेस्ट. तस जावन केन्नाय एक हसमुखीची तोंड, एक खुशीची तोंड दवन घेवच्याक आमी प्रयत्न करूया. तशीची ह्या स्माईला वटू येता एक कॉन्फिडन्स. कॉन्फिडन्स एक सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हळ्यार मस्तू अगत्य आमकां. तशीची एक सकारात्मक चिंतने मेगेल प्रति सरणींत हांव सकारात्मक चिंतने बगे सांगता ते मस्तू अगत्य. आतां कसं जातास म्हूण सांगला रे प्रीमेच्युअर एजिंग म्हळ्यार प्राय जेवचे पयस फुडेंची तांकां प्राय जाल्लेले म्हणके दिसता, बोज्ज वाडटा. इता कशें जाता आमगेल एक लायफस्टायल, सेडेंटरी लायफस्टायल, बैसूनूच कंप्युटरार मुखार आमी काम करता ती फिजिकल एक्टिविटीज ना. आनी जंक फूड कसाल मेळटा की आमी त्या खाता ती कसं खाता म्हूण केलो बट आमकां गोत आसना. तशें जालेले निमित्त एक एज जाता जाता खंयचेय प्राय आसच्या पुरो एक सान दाखून हे अभ्यास करून घेवका. फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसायज, योगा, वॉकिंग, मेडिटेशन, एक आमगेले हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी एक लायफस्टायल, आमगेले फॅमिली फ्रेंड्साल वट्टू कनेक्टेड आसचे, आमगेले सोशल रिलेशनशिप्स हे आमी कशी दवरून घेता ती तशी आमगेले आरोग्य वर्धन जाता. आमगेले मानसीक जावन एक नेम्मदी आसता. आनी त्या वेळी हांव सांगलें केलो जे निमगितान ती मस्तू वर्स वांचुका जाल्यार यंग आसका म्हणून. सो हे पुरा केल्ले निमित्त आमी कितली वर्स वांता की तितली वर्स आमी यंगस्ट साध्यस. आमगेले मलगड्या म्हळ्यार आमगेले मामा आनमा आनी तुमी पळोवन आसच्या पुरोन ती तांकां उडगास कोन्न घेतला रे तुमकां कळटा खुशी म्हळ्यार तृप्ती म्हळ्यार कसल्या म्हूण सांगून तांगेल तोंडार आशिल्ल्या खुशी आनी एक तृप्ती निमित्त तांगेल चंदाय एक वर्धन जालेलें आसा. म्हाका केन्नाय दिसचें आशिल्लें म्हगेल मामा माल तितली चंदी कोणीय ना म्हूण सांगून. सो त्या चंदाय आमगेल भितरी आमी हाडयाव्या म्हूण सांगून तुमकां निमगिताची आयचे मनोचैतन्य कार्यक्रम हांव मुक्षिता आसा. सकट जनाक नमस्कार.